Are you going to have your throat blessed today? You know, it's the feast of St. Blaise, a bishop and martyr of the 4th century. Hello, I'm Father James Kubicki, and the reason for this custom of blessing throats and asking St. Blaise's intercession for good health is because of an old tradition about this saint. It appears that a woman whose son was choking on a fishbone came to her holy Bishop Blaise and begged him to pray for and heal her son. He prayed, and the boy was cured, and thus began the tradition of today's blessing of throats. Sometimes people wonder about customs like this. Is this superstition or an attempt at magic, using blessed candles and putting them around a person's throat and saying a prayer? No, not at all. Jesus prayed for the healing of many who came to him, and he used things like mud when he healed the eyes of a blind man. With Bishop Blaise, we and all the baptized are part of the body of Christ. Christ continues to work through his body on earth today. He cares about us and our health. But if Jesus, being God, knows our every need, why does he rely on human instruments and our prayers? He loves and respects us so much that he invites us to work with him for the good of others. We are to be instruments of and channels for his love and mercy in the world. Won't you accept your call as a baptized member of his body today and let him work through you? Because we are his body, as St. Teresa of Avila once said, Christ has no hands on earth but yours. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फेर्मिनो आनी फिलोमेन फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत आनी दुसरे इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या जिजस फेर्नांडीस ह्या आमच्या भावा पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं प्रिय भाव भयणीनो देव शिस्तीचो देव म्हणजे डिसिप्लीन आमच्या जिवितान हाडटा तसलो देव आनी ही शिस्त आमच्या जिवितान हाडूंक आपलें उतर तो आमकां दिता देवाचें उतर आयकून आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान आमी ही शिस्त हाडूंक प्रयत्न करुया आनी हें करता आसतना जायते फावटी आमी चुकल्या देवाचें उतर आयकना जावन वो देवाच्या आज्ञांक पाळो दिवचे बदलेक आमी देंवचाराच्या आज्ञांक पाळो दिला आनी हे भाशेन आमी शिस्तीच्या भायर गेल्या इनडिसिप्लीन जाल्या असल्या चुकीच्या देवा लागीं बोगसणी मागली हांव पातकी सोय पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव जारून सांगता मनाच्या तोंडान जाल्लो वायटान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागेन सदांच सांगवार बरें सोंग्या देवतांक आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळे देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं
Sumia Kakutkor, Krista Kakutkor, Sumia Kakutkor. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सगळ्या मनान तुजी भोजवण करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, पातकाचेर आड झुजतना आजून तुमकां रोगत वारोय पर्यंत झुजूंक पडोंक ना. तुमकां आपली भुरगीं म्हणून देव तुमचे कडेन उर्बा हाडटली उतरां उलयलो, ती तुमी विसरल्यात. म्हज्या पुता, सर्वेस्पोर तुज्यो चुकी काडटा तेन्ना तूं ताका चीत दी आनी तो तुका झुपाटी दिता तेन्ना तूं जीव सोडी नाकाय. कित्याक सर्वेस्पोर मोग कोत्ता ताका खास्त लावन शिक्षण दिता आनी आपलो पूत कसो लेखता ताका शिक्षा दिवन नीट कोत्ता. शिक्षण घेवचे खातीर तुमी सोंसतात. देव तुमकां आपली भुरगीं कशीं वागयता. बापायची खास्त पडून शिक्षण घेवंक नासलेलो कोणूय तरी पूत आसा? खास्त पडटा त्या वेळार ती खुशालकायेची न्हय पूण दुखीची वोस्त दिसता. पूण त्या उपरांत असले खास्ती वरवीं आसतना उरो न जावंक चोत्राय दोरात. तुमचे मोदें कोडसाणीच्यो कोंबऱ्यो वाडोवंक तुमकां नुकसाण हाडिना जावंक जागृत रावात, नाजाल्यार सगल्यांकूच वसो लागत. हें देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. आपली भोक्ती करतल्या थाय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनाक थावन सासनाक. आनी एकदां म्हणया, आपली भोक्ती करतल्या थाय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनाक थावन सासनाक. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान, काळजान आनी सोबतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. आपली भोक्ती करतल्या थाय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनाक थावन सासनाक. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवालायेन वागयता, तसोच सर्वेस्पोर आपली भोक्ती करतल्याची दया दोत्ता. आमकां कित्याची रोचल्यात तें तो बेस बरो जाणा. आमी फकत धूळ माती म्हूण तुका उगडास आसा. जबाब. आपली भोक्ती करतल्या थाय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनाक थावन सासनाक. पूण आपली भोक्ती करतल्या थाय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनाक थावन सासनाक आनी ताचो करार सांबाळटल्या थाय आनी ताच्यो आज्ञा उगडासान पाळटल्या थाय ताची दया मोया पिणकेचे पिणके. जबाब. आपली भोक्ती करतल्या थाय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनाक थावन सासनाक. उद्गार. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तुमकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजू थंय तावन भायर सरून आपल्या गांव घरा गेलो आनी ताचे शीस ताचे बरोबर गेले आनी सोनवार पावतच तो देवस्थानांत शिकोवंक लागलो. सोबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकवणे विशीं अजाप जावन म्हणटालीं, हें सगलें हाका खंयचें आयलें आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली, आनी ताच्या हातांनी असलीं विजमितां घडटात तीं कशीं. हो तोवय न्हय गाय मारयेचो पूत, जाकोब, जुजे, जुदास आनी सिमांव हांचो भाव. ताच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय. आनी ती ताचे विशीं घुस्पतालीं. पूण जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक फकत आपल्याच गांवांत, आपल्याच घोराब्यांत आनी आपल्याच सोयऱ्या दायऱ्या मदें मान ना. आनी थंय कसलेंच विजमीत करूंक ताका मोन जायना जालें. आनी थोड्याच वायटाकारांचेर हात दवरून ताणें तांकां बरीं केलीं. आनी तांच्या अविस्वासा विशीं ताका अजाप दिसलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. स्पेर द रॉड, स्पॉयल द चायल्ड ही बो आदली म्हणणी आमी घडे जायते फावटी आयकल्या, वा आतां घडे आमी ती विसरल्या. कित्याक आतांचो जो समाज आसा वा आतांची पिळगा जी आसा तो स्पेर द रॉड म्हणलो तो फॉरेंच स्पेर केल्लो आसा. आतां इस्कॉलांनी कॉलेजींनी रुलर उजार करपाक जायना भुरग्यांचेर हातीचेर मारपाक, वो बडी उजार करपाक जायना तांकां मारपाक. टिचर भितर जेलीन तशें करीत जाल्यार. आतांची आवय बापूय आदले भाशेन ना. आदी आवय बापायचो एक धेंगसो म्हणल्यार पुरो आसलो, हो ना जाल्यार एक चिमटो पुरो, आनीक कांयच नाका, जाप ना. आतां फ्रेंडली पेरंटींग म्हणलेलें जालां. आवय बापूय म्हणल्यार फ्रेंड्स, तांच्या हानारात घालून भोंवप, वो सदांचेंच एकामेकाची कॉमेडी करप, हें सदांचें जाल्लें आसा. पेरंटींग बदल्लेलें आसा. हाचे मुखार घडये आनीकूय जायत्यो वस्तू येतल्यो. काळ बदलता. ह्या बोवाळान जे भशेन आमी म्हणटा, डू नॉट थ्रो द बेबी आवट वीथ बाथ वॉटर. आमी बदल हाडलेलो आसा, पूण हो बदल करता आसतना जे गूण आसात, जे व्हॅल्यूज आसात, फॅमिली व्हॅल्यूज वो आमचे घडये एकेडेमीक व्हॅल्यूज, ते सोडून दिल्ले आसात. ताचो परिणाम आमकां दिश्टी पडटा जेन्ना हींच भुरगीं आयज समाजान वेतात, दुसऱ्या लागीं वागतात, तेन्ना कशे भाशेन वागतात, तांची वागणूक कसली, तांची उतरां कसलीं, पत्त्याक पत्तें दिवप कसलें, हें आमकां दिश्टी पडटा. आयचें देवाचें उतर हे शिस्ती विशीं उलयता. शिस्त, डिसिप्लीन. आनी हें डिसिप्लीन करपाक, ही शिस्त हाडपाक हेब्रेवांक बरयल्ले चिठीन आयज आमी आयकलां, देव थोडे फावटी खास्त लायतासो दिसता, थोडे फावटी शिक्षा दितासो दिसता. आदली परंपरा जी जायत्या शिकोवप्यांनी जावं आवय बापायांनी जी पाळलेली आसा ती म्हणल्यार रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. बरें करीत जाल्यार रिवॉर्ड मेळटा, वायट करीत जाल्यार पनिशमेंट मेळटा. आनी हाचेर आमचे मदलीं जायतीं जाणां आयज निटायेर आसात आपल्या जिवितांत. जाल्यार देव ही शिक्षा जेन्ना दिता वा पनिशमेंट जेन्ना दिता, हाचें कारणूय आयज आमकां ह्या पयल्या वाचपांत सांगून दिल्लें आसा. देव जाचो मोग करता तांकांच खास्त लायता. म्हणजे देवाक जाय हाच्या जिवितांतली शिस्त पिड्ड्यार जायना जावपाक, ताका जाग्यार दवरपाक देखून इल्लोसो कडेन चिमटो काडटा, हो कडेन धाकटेशी एक रुलर मारता.
आनी थोडे फावटी हे चिमटे आनी एक रुलर वो एक धाकटेशें तापट जें आहा तें वेगवेगळे तरेन येता. थोडे फावटी आमकां दुयेंसां जातात, थोडे फावटी ओपसोयक घडटा, थोडे फावटी आमचें कितें आसा तें पिड्ड्यार जाता, लॉस जाता जिवितांत, थोडे फावटी जॉब मेळना, व थोडे फावटी आनीक दुसऱ्यो वस्तू आसात, दुसऱ्या विशीं व दुसरे इव्हेंट्स जे आमचे भोंवतणी घडटात ताचे विशीं देव दाखोवन दिता. म्हणूंक जाता देव आमकां शिस्तीर हाडपाक सोदता. हें सगळें आमी समजून घेवपाक तयार आसांव काय हो प्रश्न. कित्याक यू कॅन लीड द डॉंकी टू द वॉटर बट यू कॅनॉट मेक इट ड्रिंक, हेंय म्हणलेलें आसा. जाल्यार आमी जायते फावटी असले डॉंकी जाल्यात जांकां उदकाशी वेल्यात, कायदो दाखयला, आज्ञा दाखयल्या, देवाचें उतर दाखयलां, कितें बरें कितें वायट हें शिकयलां सगळें, पूण पियोच ना. आनी ह्या पासून जेजू पासून जेन्ना आपल्याच गांव घरा गेलो तेन्ना इल्लो अजाप जालो, सरप्रायज. कित्याक हो लोक आपलोच लोक जो आसा हें सगळें आपूण करता तें मानून घेवन आपलें जिवीत बदलचे बदलेक आनी हीं ओचोरयां आपल्या गांवांतूय करचे बदलेक तांचे प्रश्न वेगळेच. ताका आमी वळखतात न्हय, तो आमचे बरोबर रावता न्हय, ताची आवय, ताचो भाव, ताची भयण ती आमचीच बरोबर आसात न्हय. हाका ही जाणवाय खंय थावन आयली, हाका ही शिस्त खंय थावन आयली, हाच्यान ही विस्मितां कशी भाशेन करूंक जाता. आनी असले प्रश्न विचारूंक जाता जाणी आजून पासून मानून घेवंक ना, पळोवंक तयार ना, आपल्या दोळ्या मुखार कितें घडटा तें मानून घेवपाक तयार ना. आयच्या समाजांतूय घडये अशें घडटा, जें कितें बरें सांगलेलें आसा तें कोणाक नाका, जें कितें वायट आसा तें वायटा बरोबर जरी तर रिवॉर्ड मेळटा, भोव करून पयशांचो, दुडवांचो, वो कोणाक काम दिता म्हूण सांगलें, वो खोटी आश्वासनां दिलीं जाल्यार ताचेर धरून आयज उलोवपी जायते आसा. तर आयच्या दिसाक आमकां जणेकल्याक ही कृपा मागुया. सायबा, हांव ही शिस्त म्हज्या जिवितांत घेवंक सोदतां. जें कितें सत आसा त्या वाटेन हांव उबो रावंक सोदतां. जें कितें सारकें आसा तेंच हांव परगटूंक सोदतां. जें कितें सारकें आसा आनी बरें आसा तेंच हांव करूंक सोदतां. आनी हें करूंक आमकां देवाची गरज, देवाचे कृपेची आनी देवाचे शिस्तीची गरज. तर आमच्या जिवितांत हे भाशेन कितें चिमटो पडलेलो आसा, एक बारीक थापट आनी एक रुलर पडलेली आसा जाल्यार समजून घेवया, निटायेर येवया आनी जण एकलो आमी आमकां ही शिस्त मेळचे पासत आमकांच ह्या आल्ताराचेर ह्या वेळार उबारुया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नियाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, आमी तुजी चाकरां तुजे वेदीचेर हीं दाणां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाभय. आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी.
आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधारांत सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कोड तुवें रचलें, ताचीच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 रगराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवांत उंचली तुका चोय चोय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका चोय, उंचली तुका चोय चोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे परजुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देव आमचो मोग करता आनी ह्या पासत आमच्या जिवितान शिस्त येवचे पासत जायते पावटी आमकां शिक्षा दिता. हें सगळें बरें मनान मानून घेवन आनी आमकां शिस्तीची मनशां कर म्हूण मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चितल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजे सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे सोसऱ्याचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे सोसऱ्याचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे सोसऱ्याचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या ते आमचे पितोरेचे म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुम्याव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवी संस्कारान बोबोवी संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग तुजो करता मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारान घेवन शकना म्हणटोच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तुरी म्हज्या काळजान म्हज्या ये. काळजान ये. तूं म्हज्या तूं काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण आसा समजून म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावन केदीच वेगळी जावन म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
खुशी मनान गरीब ती सुभागी सर्गीचें राज तांचें शांत ती सुभागी प्रितूम तांचें दायज प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा सोडवणेच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. नोवेनाची मागणे. शाश्वत आदाराचे माये शाश्वतादाराचे माये पळय म्हाका पळय म्हाका एका निर्भाग्या एका पातक्या निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया लागीं तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये एकाकुतीचे माये चुचुरे कर म्हजे सुरे कोर म्हजे हांव आयकतां हांव आयकतां सगल्यांनी तुका सगल्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आसरा आनी बरव्याशा आसरे आनी बरवशा पातक्यांच्या पातक्याच्या जातोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी म्हजो बरवासो बरवासो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगापासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे उगड तुजे हात म्हाका हात म्हाका एका एका दुर्बळ दुर्बळ पातक्याक जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता भेटयता तुका तुजो सासणाचो तुजो सासणाचो चाकोर कसो चाकोर कसो हांव हांव आशिर्वाद आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता देवाक दिता दिलो देखून दिलो देखून म्हाका म्हाका ताचे काकुतीन ताचे काकुतीन हो विस्वास हो विस्वास तुजे ताय तुजे ताय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सत मानता मानता म्हज्या सासणाच्या म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची साल्वासावाची कोटा कोटा जायते पावटी जायते आदी फावटी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडली पडलो कित्याक कित्याक हांवें तुका हांवें तुका उलो केलो ना उलो केलो ना हांव जाणो हांव जाणा तुजे मजतीन तुजे मजतीन हांव जैत हांव व्हरतली जैत वतलो हांव जाणो हांव जाणा तूं म्हाका तूं म्हाका मजत दितेली मजत म्हूण दितेली म्हूण जोर हांवें जर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्या तुजेर पातयून तुजेर पातयो पूण भियेता पूण येता पातकाचे ताळणेन पातकाचे ताळणे तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायन म्हूण मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण आनी बारीक म्हूण म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो हो तर होतो वर्तता उपकार वर्तता उपकार जो मागता जो मागता तुजे ताय तुजे ताय. आनी हांव आनी हांव प्रार्थून मागता प्रार्थना मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून अदीक करून एमकोणाच्या कोणाच्या चपक्याच्या वेळार चपचेच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूंक उलो मारून आनी म्हणूंक तुका म्हणून तुका ए माये हे माये आदार म्हाका दी आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये आदाराची माये निर्मिनाका हांवें निर्मिनाका हांवें सांडून सांडून म्हज्या देवाक म्हज्या देवा आमेन. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या तुज्या भुरग्या पासत पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू बरे देवाची माये बाप्यान विनंती कर आनी आमच्या मनाच्या वेळार शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या तुज्या भुरग्या भुरग्या पासत पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू बरे देवाची माये बाप्यान विनंती कर आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू बरे देवाची माये बाप्यान विनंती कर आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भगवंती मारे मरे आदार ती आदार दी ओदृश्टाक संपळल्या सांपडलेल्या
मजत कोर ओस्कोत काळजाच्या माग पोरचे पासून जा शहरातील देवाच्या मुन्यारांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलोल्या अस्तऱ्या पासत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आतां दिनार कोर्सांत आनी दुखी कोतींनी प्रार्थुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक तुजी माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससना कितें भाशेन सगळ्या पिडेस्तां पासत ह्या वेळार आमी मागुया हो आशिर्वाद सगळ्या पिडेस्तांक ह्या वेळार पावून दी आमचो आसरो सोम्याच्या नांवार आसा ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोम्या म्हजे मागणें आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावूं सोम्या सूं तुमचे सवें आनी तुमच्या आत्म्या सवें प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान बागयोन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासना शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार दी देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं आमेन